2022तली वेंचणूक आणि भाजपा मुखार उमेदवारी वाटपाविशीं आशिल्ले प्रश्नचिन्ह सगळ्यांनी पळयला। कांय पोन्न्या फुडाऱ्यांक कडेक दवरून नव्या उमेदवारांक वांगडा घेवन भाजपान रणनिती थारायली। चडशे कडेन येस आयलें, मात कांय कडेन अपेस। सगळ्यांत व्हडलें अपेस आयलें ते मांद्रे मतदारसंघात। मांद्रे मतदारसंघाची उमेदवारी दयानंद सोपटेक दिली आणि गोंयांत भाजपाची बुन्याद घालपी पोन्नो कार्यकर्तो आणि आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार दुखावलो। ताणें भाजप त्याग करून अपक्ष वेंचणूक लढयली, मात दोगांच्या झगड्यांत मोगोक जैत मेळ्ळें। जी तारोलकर मांद्रेचो आमदार जालो। वेंचणुके उपरांत पार्सेकार 2 वर्सां राजकारणांतल्यान मातसो पयस दिसलो, मात आतां 2027च्या वेंचणुकेक 2 वर्सां उरल्यात आणि पार्सेकार भाजपाच्या एका कार्यावळीत दिश्टी पडलो। हांव घरा भायर सरलोलो किंवा बाजूक सरलोलो, याचो अर्थ हांव खंयच्या दुसऱ्या घरान वचूंक ना। हे जाणा तुमी। पूण दुसऱ्या घरांतले येवंक सोदता न्हू तुमच्या हितून? घरप्रवेश म्हाका म्हणटा घरप्रवेशाची गरज ना। तशें न्हू, पूण दुसऱ्या घरांतले तुमच्या हितून येवंक सोदता न्हू? डायरेक्ट एंट्री तुमची म्हणटा तुमी? येयले तुमी म्हाका एंट्री कित्याक घरान आसा तुमी? डायरेक्ट सो तुमी बीजेपीचे? अशें उलोवप आसता। सर हांवें 2 वर्सां उरला न्हू इलेक्शन। सर ह्यो पब्लीक जायना, पूण प्रेस कॉन्फरन्सूच आपोवन दाखयता न्हू मागीर। दुसरे हा तुमी पार्टीचे लोक आसात तांकां ना विचार ना, तुका विचारता तुमी केन्ना येता? येवपाचें आसा पूण केन्ना येता? जेन्ना अटलजीचो विशय येता हां, तेव्हा सगळी दुखणी ही कुशीक घेवता। मजगती दामू नायकान प्रदेशाध्यक्ष पदाचो ताबो घेतल्या उपरांत दुखावल्या पोन्न्या कार्यकर्त्यांक परत हाडूंक यत्न केल्यात। कांय प्रमाणात ताका येस येता। कांय दिसा पयलीं मांद्रे भाजपाचें कमळ फुलतलें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलोवन गेलो, मात 2027च्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर पळयल्यात उमेदवारी वाटपावेल्यान परत बोवाळ जावंये। सध्याचो मोगोचो आमदार जीत आणि मुख्यमंत्र्याची इश्टागत सगळ्यांक खबर आसा। जीत भाजपात येवये म्हूण चर्चाय सुरू आसा। तेवटेन भाजपाचो दयानंद सोपटे आपले काम करीत आसा। पार्सेकार म्हणटा आपल्याक गृहप्रवेशाची परत गरज ना। हे सगळे पळयल्यार 2027त कोणचें फावतलें, कोण दुखावतले हाचेर व्हड प्रश्नचिन्ह। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।